तोनापावला घाल्ल्या दरोड्यांतले चोर अजूनय पुलिशेचे हातीक लागूना। हे घडणुकेक 5 म्हयने जाता थंय आसा। गणेशपुरी म्हापशा अशीच एक घडणूक घडल्या। करफोडीचो हो पॅटर्न दोनापावला जाल्ले चोरये वरीच आसा। थंय घरातल्या मनशांचे हातपाय बांदून घर लुटिल्लें आनी म्हापशाय चोरांनी घरातल्या मनशांक बांदून घालून घर लुटलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमारा मध्यान राती ही चोरी जाली। बुरखा घालून आयिल्ल्या 6 चोरांनी काळखाचो फायदो घेवन दोतोर महेंद्र घाणेकाराच्या बंगल्यात प्रवेश केलो। चोर बंगल्यात भितर सरले तेन्ना दोतोर महेंद्र घाणेकार, ताची आवय, घरकान्न आनी चली बंगल्यात आशिल्ली खंय। चोरांनी भांगर तशेंच कॅश मेळोवन सुमार 50 लाखांचो मालवोस चोरांनी फारयलो। इतलेंच न्हय जाल्यार चोरी केले उपरांत दोतोर घाणेकार हांची ऑल्टो कार घेवन चोरांनी फुज्यो काडल्यो। दोन 2047 गोंयाक गरज आशिल्ल्या उदकाची सोय डिसेंबर 2026 मेरेन पुराय करतले, अशें आश्वासन उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। हे खातीर उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी नेटान काम करतात अशें मंत्र्यान सांगलें। सांखळे उदका स्त्रोत खात्या वतीन आयोजीत केल्ले एके कार्यावळीत मंत्री उलयलो। आम आदमी पार्टीन काँग्रेसी वांगडा युती करची न्हय अशें लोकांक दिसता, अशें आपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायक सांगता। तशेंच गोंयांत काँग्रेसीच्या मजतीनूच भाजपान सत्ता स्थापन केल्ल्याचो आरोपूय तांणी केलो। काँग्रेस गोंयानूच न्ही जाल्यार राष्ट्रीय पावंड्यार लेगीत भाजपाक मजत करता म्हणून वाल्मिकी सांगता। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बदलाविशीं सध्या गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आसा। सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराक काडून ताच्या जाग्यार दुसऱ्या कोणाची निवड करतले म्हणून लोक उलोवन दाखयतात। हे विशीं काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक विचारल्यार ताणें पाटकाराच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर उलोवप टाळ्ळें। गोंयच्या चडशा शेतांनी तळ्यांनी सिवरेजीचे उदक सोडिल्ल्याचो घडणुको नेमान घडत आसा। बाणावली तळेबांद तळ्यात अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयल्या। तळे अचकीत काळे जाल्ल्यान आनी बुरसो वास मारिल्ल्यान लोकूय आबूज जाले। हांगा कोणे सिवरेज सोडल्या ताची तपासणी करून संबंधिताचेर खर कारवाय करपाची मागणी शेतकारांनी केल्या।
गोंय राज्यात प्रवेश करताना बसयल्ल्या टोल नाक्याक मंगळारा मध्यानराती सावन सुरवात जाल्या। उल्लेख केल्ल्या टोल नाक्याचेर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश या सारख्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येवपी गाडयांची कागदपत्रां तपासतले। तपासणे वेळार गाडयांची कागदपत्रां सारखी ना जाल्यार फावो ती कारवाय जातली। तशेंच फावो तो दंड भरून गोंयांत प्रवेश करपाक मेकळीक आसतली। युतीविशीं गोंय काँग्रेसीन आपल्या कडेन संपर्क करूं ना। काँग्रेसी पक्षांत जे अंतर्गत कोफुसांव आसा ते पयलीं काँग्रेसीन सोडोवचें। भाजपाक हारोवपा खातीर समान विचारांच्या लोकांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। मुखेल विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीन हातूंत फुडाकार घेवपाक जाय, अशेंय विजयाचें म्हणणें। भाजी आणि फुलांच्या उत्पादनात गोंय आता 50% स्वयंपूर्ण जाला। गोंयांत पडीक आशिल्ल्या जमनीचेर शेतकारांनी गोरवांची खावड रोवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें। सांखळे जाल्ले एके कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो। बेकायदेशीरपणान भाड्यान दिल्ल्यो 4 खाजगी गाडयो मडगांव पुलिसांनी जप्त केल्यो। तशेंच नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो 6 दुचाकी जप्त केल्यात। तशेंच जप्त केल्ल्या गाडयांच्या धन्यांक दंडूय घाला। दर फावटी शिटकावणी दिवन लेगीत परतून नेमांचें उल्लंघन करतात। परतून अश्यो खाजगी गाडयो भाड्यान दिल्ल्यो सापडल्यो जाल्यार संबंदीत धन्याचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मडगांवचे पुलीस निरीक्षक सूरज सामंत हांणी दिल्या। कोडार जावपी आयआयटी संदर्भात खासा ग्रामसभा घेवपाक बेतोडे निरंकालचो सरपंच कित्याक टाळाटाळ करता असो प्रस्न कोडारच्या थळाव्यांनी केला। कोडार आयआयटी जावची ना म्हणून सरकारान तोंडी सांगला, मात अजून मेरेन लेखी कांयच दिवना। देखून थळावे बेजार आसात। कोडार आयआयटी जावची ना अशें लेखी पत्र दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।
रावणफोंड उदकास्त्रोत खात्यात आशिल्लो सहाय्यक अभियंतो सारखे काम करनाशिल्ल्यान ताची बदली करची अशी मागणी सुरावलेचो थळावो सिरील वाल्स हांणी केल्या। हे विशीं आपणे दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या कडेनूय कागाळ केल्ल्याचें सिरील वाल्स सांगता। ह्यान पयलीं भ्रष्टाचार केल्ल्यान ह्या सहाय्यक अभियंत्याक निलंबीत केल्लो खंय। गरज आसता तेन्ना हो सहाय्यक अभियंतो कार्यालयांत आसना, फायली प्रलंबीत दवरता। हाका लागून ताची बदली करची अशी मागणी सिरील वाल्स हांणी केल्या। पेडण्या कितलीशीच वर्सां जाली कोजागिरी पुनवे निमतान श्री देव भूतनाथ देवाच्या देवळात तरंगा जाता। उत्सव गोंय तशेंच हेर कुशीकच्या राज्यांनी बरोच फामाद। अंदू ह्या उत्सवाक व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान सुरवात जाल्या। ह्या निमतान गोंय, कर्नाटका, महाराष्ट्रांतल्यान हजारांनी भावीक हजेरी लावन देवाचो कौल घेतात। दक्षिण गोंयच्या चडशा वाठारांतल्या शेतांनी आनी व्हाळांनी सिवरेजच्या बुरशें उदक रिकपाच्यो घडणुको नेमान घडत आशिल्ल्याच्यो कागाळी मुखार येत आसा, पूण अजून मेरेन कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। दिवचल शारांतल्या बोड्डेच्या कुंभार वाड्यावयल्या पणटी वेवसायाक आतां सामके वायट दीस आयल्यात। एका तेंपार वाड्यावयल्या घराघरांनी चलपी हो वेवसाय आतां बंद जाल्ल्यान जमा जाला। दिवचलच्या कुंभार वाड्यावयल्या घराघरांनी पणट्यो करपाचो वेवसाय चलतालो, मात आतां ह्या वाड्यावयलीं 2-3 घरां सोडलीं जाल्यार हेर सगळ्या घरांनी हो वेवसाय बंद जाला। चिकणमाती आनी हेर सामान उपलब्ध करप कठीण जालां, हाका लागून ह्या वेवसायाचेर हावळ आयल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या। अमृतसराक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाताक 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी प्रवासी बसीन एका खांब्याक धपको दिल्ल्यान बसीत आशिल्ल्या 3गांक मरण आयलें, जाल्यार एकल्याक दुखापत जाली। दुखापत जाल्ल्याचेर सध्या उपचार सुरू आसात। गाडी चलयता आसतना येरादारीचे नेम पाळूनच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात।
भलायकी खात्यान अजमेर राजस्थानच्या पदमपुरा गावात एका पिझ्झा चीज फॅक्टरीत धाड घाली। या वेळार सारख्या पॅकेजिंग शिवाय चीज मॅन्युफॅक्चर करताले हे दिसून आयले। हाका लागून 2000 किल पदार्थ भलायकी खात्यान जप्त केले। खास करून सणाच्या दिसांनी खाणांचो दर्जो आणि सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर खातें सादूर आसा। तांणी खाणाच्या वस्तूंच्या दर्जांची खात्री करपा खातीर खाशेली मोहीमूय सुरू केल्या। उल्लंघन करप्या आड कारवाय करतले। गोंयांत दसऱ्या निमतान वेगवेगळ्या गावांनी साबार तरेच्यो चालीरिती पळोवपाक मेळटा। आगारवाडो पार्शे देवी भगवतीची तरंगा आनी चोपडे श्री देव रवळनाथाच्या देवळा कडेन तरंगा उत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो। ह्या निमतान लोकांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन देवाचो कौल घेतलो। सेगीत पडपी पावसाक लागून दार्जिलिंगाक पालसणां कोसळपाची घडणूक घडल्या। विष्णुलाल गावात घरांचे लुकसाण जाला। कांय जाणांक मरणूय आयला जाल्यार 2 कुडी सापडल्यात जाल्यार कांय बेपत्ता आसात। उदक आनी विजेची लेगीत व्हड समस्या गावात निर्माण जाल्या अशें थळावे सांगतात। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून जम्मू काश्मीरच्या रामबन जिल्ह्यात पालसणां कोसळ्यात। रस्त्यांचेर सगळ्याक व्हड फातर पडिल्ल्यान येरादारी आडखळ निर्माण जाल्या। कांय रस्ते तर येरादारी खातीर बंद केल्ले आसात। भरपूर प्रमाणात पालसणां कोसळिल्ल्यान सुवात मेकळी करपाक थोडो वेळ लागतलो। हाका लागून ह्या रस्त्यावयल्यान प्रवास करप्यांनी खबर काडून उपरांतूच प्रवास करचो। बेंगलोर पुलिसांनी घाल्ल्या एका धाडीत सुमार 10.45 लाखांचो 10 किल गांजो जप्त केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या एकल्याक अटकूय केल्या जाल्यार दुसरो दुबावीत सध्या फरार आसा। हालीसराक खुबशे तरणाटे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुस्पिल्ले दिसून येतात, देखून ह्यो धाडी घालप सुरूच आसा।
जम्मू काश्मीरच्या गुलमार्ग आणि सोनामार्गात बर्फ पडपाक लागला। हाका लागून सगळे कडेन बर्फान व्यापिल्ल्या दिश्टी पडटा। एक आकर्षित पर्यटन थळ आशिल्ल्यान पर्यटकूय व्हडा प्रमाणात बर्फ पळोवपाक आयल्यात। दिल्लीक सध्या उटंगाराच्या पावसान खदळ घाल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जाला। उटंगाराच्या पावसाक लागून रस्त्यांचेर उदक साचला। हाका लागून वाहन चालकांक त्रास सोंसचो पडलो। मजगती फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडुये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। पंजाबच्या पटियाला जिल्ह्यात डेंग्यूच्या दुयेंसान सध्या मान वयर काढल्या। फाटल्या सप्तकात डेंग्यूचे 100 दुयेंती नोंद जाल्यात। सेगीत पडपी पावसाक लागून जायते कडेन उदक साचून रावला आणि हाका लागून जळारां वाडल्यान देखून हे डेंग्यूचे दुयेंस निर्माण जाला। थंडी जोर ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। तेन्ना दर एकल्यान जिवाची काळजी घेवची अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। हालीसराक सांग पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत काळजाचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता। हाच्या फाटले कारण म्हळ्यार सेगीत भायले खाण खावप। जायते वेळार भुकेक लागून भायले खाण खावप जाता, पूण ते खंयच्या वातावरणात तयार करतात ते आमकां खबर नासता। उपरांत ते भलायकेक धोक्याचे थारता। ल्हान पिरायेचे लेगीत काळजाचे दुयेंस निर्माण जाता तेन्ना जाता तितले घरचे पौष्टीक खाण खावचे अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। हालीसराक लंग कॅन्सर जावपाच्या प्रमाणांनी बरीच वाड जाल्या। हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताच्या सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता। हाचे फाटले कारण म्हळ्यार हवा प्रदूषण तशेंच सोरो पिवप, सिगार ओडप ही लेगीत मुखेल कारणां थारता। आजकाल तरणाटे भुरगे गुळे वखदां तशेंच सोऱ्याच्या तस्करेंत व्यस्त आशिल्ल्याचें दिसून येता। हें सगळें जर टाळ्ळें जाल्यार जीव बरो उरपाक शकता।